मंगलम. विठ्ठल चरणारविंदाक साष्टांग नमस्कार करता. आमगेल ग्रामदेव श्री व्यंकटेश चरणारविंदाक साष्टांग नमस्कार करता. आमगेल परमपूज्य गुरुवर्य श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ श्रीपाद वडे स्वामी चरणारविंदाक साष्टांग नमस्कार करता. आयचे GSB उद्योग रत्न पुरस्कार कार्यक्रम सुरू करच्याक परमपूज्य गुरुवर्य अनुमती दिवक हांव गुरू चरणारविंदाक साष्टांग नमस्कार करून मागून घेता. कार्यक्रम खंयचे कार्यक्रम सुरू करच्याक आमगेले एक ट्रेडिशन म्हणटाची देवाक स्वाम्याक पांय पडो कार्यक्रम सुरू करचे आमगेले क्रम. त्या प्रमाणे आजी आमगेले कार्यक्रमाक वेद घोश आमगेले मट्ट पुरोहित रामभट भटमाम आनी करून दिवक हांव निमोवन घेता. हरि ओम शन्नो मित्र संवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतो तद्वक्तारमवतो अवतो माम् अवतो वक्तारम्. ओम सहनाववतो सहनौ भुनक्तो सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. ओम देवाक आनी स्वाम्याक नमस्कार करून आयच्या हे GSB उद्योग रत्न पुरस्कार कार्यक्रम सुरू करच्याक हांव इच्छा पावता. प्रथम जावन हे GSB उद्योग रत्न पुरस्कार कार्यक्रम ऑगस्ट 15 आमी दवरलेले. तातूंत दोनूय आमगेले पुरस्कार घेतले. उल्हास कामत आनी हरीश भट हांकां कारणांतर येवच्या निमतान हे कार्यक्रम आज हांगा दवरलेले आसा. तशें जी परमपूज्य गुरुवर्या लागीं आमी हे सांगून आमकां गुरुवार अनुमती दिवका हे कार्यक्रम 1 तारीख दवरका म्हणून स्वाम्यान संतोशारी जाय तारीख कार्यक्रम करा म्हळें आसा. तशें जी आज हांव आमगेले परमपूज्य गुरुवर्यांक सगळे समाजा तर्फेन आमगेले मठ कमिटी तर्फेन सुवर्ण चातुर्मास कमिटी तर्फेन परमपूज्य गुरुवर्या चरणारविंदाक साष्टांग नमस्कार करून तांकां भक्तीपूर्वक जावन स्वागत करताची आमगे अध्यक्ष प्रभाकर कामत मामानी गुरुवर्याक हारार्पण करता म्हणून निमोवन घेता. पूज्य विद्याधिराज श्री गुरु महाराज की सगळे GSB समाज तांकां तांगे नांव आयकल्यार समाज संतोश येता. समाज ताणें तितलें का नांव तितलें काम केलें आसा. तशेंच तांकां हांव प्रथम जावन श्री उल्हास कामत हांणी पोरू वर्सा स्वाम्याले सप्तती कार्यक्रमाक हांगा आयले आसा. तांणी सन्मान घेतलेलो आसा. तशेंच त्या नंतर तांगेलें मंगळूर बांधव्य चड वाडता आसा. कोंकणीक तांणी मस्त ताणें डोनेशन दिलेलें आसा. तशेंच जॉयंट मॅनेजिंग डायरेक्टर of the leading FMCG company of India, Jyoti Laboratory Limited, Shri Ullas Kamath हांकां हांव आमगेले कमिटी तर्फेन आनी सगळ्या तर्फेन रथपूर्वक जावन स्वागत करताची आमगेले A लक्ष्मण कामत आनी हांगा येवन तांकां हारार्पण करपाक हांव निमून घेता. वायस प्रेसिडेंट अमेबल लक्ष्मण कामत. तशें जी आमगेलो लोटो हाजे सगळे टाटा ग्रुपांतू एक GSB मनीस आसता म्हण आमकां संतोश येता. सगळे देशाचे द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हाऊस ऑफ दीस कंट्री इज टाटा ग्रुप नोन फॉर एथिक्स एंड वॅल्यूज. तसले कंपनीचे एक डायरेक्टर आमगे GSB समाज आसा म्हणटा आमकां संतोष. ते हरीश भटमामो आजी इज द मेंबर ऑफ द GC कावन्सिल ऑफ टाटा सन्स. तांकांय हांव आमगेले कमिटी तर्फेन हांगा हांवें सगळ्यां तर्फेन रथपूर्वक स्वागत करून आमगेले उपाध्यक्ष शिवानंद कामत मामान येवन तांकां हारार्पण करपाक हांव निमोवन घेता. तशेंच हांगा आज हांगा आयिल्ले पुराय देवळाचे ट्रस्टी तांकांय हांव आमगेल्या मठ कमिटी तर्फेन चातुर्मास केंपाचें हांव रथपूर्वक स्वागत करता. हांगा आयिल्ले सकड भजक वृंद
देवळा ट्रस्टी आनी तुगेले भटमामा कोणे अर्चक वृंद कोण पुरा आमगेले आज आमंत्रण स्वीकार कोण येयले तांकां सगळ्यांकाय हांव आमगेले मठ कापिता रथपूर स्वागत करता आनी हांगा आयिल्ले समस्त गौड समाजाचे गण्य व्यक्तींकय आनी समाज भक्त भजक वृंदांकय आमगेले मठ कमिटी तर्फेन रथपूर जावन स्वागत करता. स्वागत करताची 2 उतरां ह्या GSB उद्योग रत्न पुरस्कार कार्यक्रम इत्याक कसले तशी जी सामेले सुवर्ण चातुर्मासाचे 1-2 उतरां ह्या संदर्भार उलोवपाक पडटा. म्हळ्यार हांगा येयले 2 गेस्टांक विशय कसो म्हण करेक्ट कळटा जाल्यार आमी सांगूंक पडटा तांकां. आमगेले परमपूज्य गुरुवारी आले सुवर्ण चातुर्मासा कार्यक्रम मंगळूरांत आमकां रामनवमी टायमार गुरुवारी मायपडे मंगळूरा म्हणटाना संतोशार आमी हो कार्यक्रम एक भव्य रुपार जावका एक योग्य रितीन जावका म्हणून सगळे कमिटी बसून आमी आमगेले परमपूज्य गुरुवारी म्हळ्यार सगळे समाजाक तांणी आमकां मार्गदर्शन दिलें आसा आशिर्वाद केलेले आसा. आमगेले परमपूज्य गुरुवर्य तपस्वी तेजस्वी विद्यामान आनी समाजमुखी तशी समाज कसले कार्यक्रम असं म्हणून परमपूज्य गुरुवर्यान केन्नाय आमकां हे समाज कार्यक्रम चांग आसता तुमी कराचे म्हणून सांगतना आमकां संतोश जालें. आमी ह्या फुडें सगळ्यो चातुर्मासांत आनी पुरे कार्यक्रम रिलिजियस स्पिरिच्युअल हेल्थ तशेंच एनवायरमेंट तशेंच कल्चरल आनी सोशल हे पुराय इव्हेंट्स हांव ಒಟ್ಟು करून परमपूज्य गुरुवार चरणार आमी सांग दवरून गुरुवार पळोवन संतोश रे हे कार्यक्रम समाज जावका जालोची तुमी मुंदरशा हे सुवर्ण चातुर्मासा कार्यक्रम खंडित जावका म्हणून आशिर्वाद करून हे सगळ्यो कार्यक्रम आजी साधारण 52 दिवस जाले परमपूज्य गुरुवार मंगळूरांत हांगा जावन चातुर्मासाचे कार्यक्रम जावन हांतू साधारण एक 40 की 30 कार्यक्रम जालेले आसा. प्रत्येक तांचो वन ऑफ दॅट इज स्टार्टअप इंडिया म्हळ्यार बोथ ऑफ युअर एंटरप्रेनर्स दॅट्स वे आर टू स्टार्टअप इंडिया how to start an enterprise, how to take it to the next level, how you get the PE funding. All this was explained. So this was one of the initiative. म्हळ्यार आमकां GSB समाजांत आज प्रत्येकले जॉब आवता शिवाय व्यार कोणाकाय नाका. व्यार आगेला ताका सोयरी के मेळ्ळा वर्डी के जायना तसले म्हणजे व्यार कोणाक नाका जाला. आतां प्रत्येक व्यार कोर कामळा घेतात आमी असले कार्यक्रम तशेंच सॉफ्ट स्किल आनी कॅरियर गायडन्स असले हलव कार्यक्रम आमी दवरले आसा. प्रत्येक कार्यक्रमाक जनान उत्तम स्पंदन केलें आसा आनी विशेषांत कसो म्हळ्यार ह्या प्रत्येक कार्यक्रमाक परमपूज्य गुरुवारान येवन प्रत्येकले आशिर्वाद केलो हे आमकां व्हड विशय जाला सगळे समाजाक आनी सगळे समाजांनी भारी संतोश रे स्वाम्यान आमकां आशिर्वाद केला म्हणून संतोश रे म्हाका शेलेले आसतना तशेले एक कार्यक्रमांत आज आमी ह्या सुवर्ण चातुर्मासांत आनी एक 3-4 कार्यक्रम बाकी आसा. मने मद्दू शिबिरा म्हणून म्हळ्यार हाऊस होल्ड रेमेडी तशेंच सुंदरकांड एक रिलिजियस एक्टिविटी एक मेडिकल कॅम्प बाकी आसा. ऑलरेडी आमकां कॅम्प जालें हार्ट अटॅक कोलेस्ट्रॉल म्हळ्यार आतां कोणाक जाल्यार 30 भितर कोलेस्ट्रॉल ब्लड प्रेशर पळय येता ते कशें कंट्रोल कर तेवाय आमी हलव सेमिनार दवरून प्रत्येक सेमिनाराक योग्य रितीन जेन्ना स्पंदन केलें आसा. तशेंच हो 50 वर्सां कार्यक्रम येदोल थंय चंद्रीत जावन आयलो आसा आनी स्पंदना TV विलास नायक मंगा आसा. प्रति दिवसाचे कार्यक्रम हायलाइट्स विलास नायकान स्पंदना TV 8:30 ते रात्री सकाळी 8:30 ते कार्यक्रम ते कार्यक्रम निर्माण हांव करता आसा. मस्तना म्हाका तेन्ना TV पळयला ते स्पंदना कार्यक्रमांत माफ करा एका तोंड 60 दिवस करून तशी ह्या पुरे कार्यक्रम आज प्रत्येकले आपण स्वागत करताची. आज हांगा सन्मान घेतल्या एक किरू परिचय दिवचो एक जबाबदारी मेगले वरस एक 20 वर्स 25 वर्स फुडें तागेल्या मनात एक योजना आयली ज्यान भांगर घेवचे वता. भांगर घेतना भांगरा प्युरिटी कशी टेस्ट करचे सन भांगरा आंगड्यो बयशें करता तो सम दिता की ना तें मान कसलें वेट समज की ना कॅरेट 20 दिता की तो हें पुराय तांगलें मनात डावट आशिल्लें तें ताका रतन टाटान आलोचना केली. हें एक व्हड समस्या आसा जेन्ना एक धैर्यार वचचें भंय करता खंय भांगर घेवच्याक हांव तसले एक व्यार सुरू केला इत्या म्हळ्यार टाटा वॉज द नेम फॉर ट्रस्ट फेथ तसले हांवें स्टार्ट केला रे ज्यान खंडीत भांगर निर्भय जावन संतोशा रे हे करेक्ट कॅरेट आसा म्हणून घेता म्हणटा आनी धैर्य कोरता म्हणून ताणें एक कंपनी स्टार्ट केली टायटन इंडस्ट्रीज लिमिटेड म्हणून. तशेंच त्या टायमार वॉच म्हळ्यार HMT मात्र आनी हेगडे आनी गोले म्हणून दोनी कंपनी तिन्नी कंपनी वॉच ना त्यावेळेस ट्रेडिशनल वॉच तांकां स्टायल गेले कसले ना
ताण ते म्हणलं की ज्यानाक वॉच एक चंद कोण एक दाखवच म्हण मेगेल वॉच टायटन रे म्हणून एक संतोष दाखवत शेट वॉच कोर का म्हणून तेवे ताणें दोन्ही ओट्टू करून ताणें समाजा खातीर इंट्रोड्यूस करता म्हणटाना तागेले दोळा पळयले एदरा कोण म्हळ्यार आमगेले GSB एक तरुण युवक इंजिनियरिंग ग्रॅज्युएट ऑफ प्रेस्टिजियस बिट्स पिलानी अँड गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम IIM अहमदाबाद ह्या गोल्ड मेडल म्हणून मनशाक हांव गोल्ड आव्यार दिवं का म्हणून ताणें तसं केलें म्हळ्यार भांगर आव्यारू भांगर पत घेतलें दिवं का म्हणून हागेले आतां तूं हे सगळे टायटन म्हण तूं हें संभाल का म्हूण तागेलें आतां दिवन हें टायटन वॉज मेड ए फ्रँचायसी आनी आज ही सगळे कस्टमर टायटन शोरूमाक धैर्यार वचून म्हाका भांगार जाय म्हूण थंय कॅरेट मिटर कितले कॅरेट म्हूण लॅक कोर न्हू आनी खंय ते म्हळ्यार टाटा शोरूमान तो भांगार मातशें घेता तूं आमगेल्या नाका जाल्यार यो तेंच भांगार मातशें घेता कसल्या जायना येतलें म्हणून तसले एक अत्युत्तम एक आडळीत प्रोवायड केलेलो मनीस आमगेलो श्री हरीश भट्ट. He joined Tata Admitted Service in 1987 and today Titan is a trusted brand all over the country and people proudly say I own a Titan watch and I have taken this from Titan showroom. तसं एक घनस्थिक हळेले मनीस वची तले ताका टायटनाक टॅगलायन मस्त पळयन हांवें जाल्यार आज म्हाका मात आयडियली why not use this tagline sir, but if you use it please pay the royalty to me. So this is what I want to give a small this thing. Ghar ghar ki shaan Tata Titan. So this can be or har ghar ki shaan Tata Titan. So this could be the punchline for your gold and watches. And if anything is there, sir, you can pass on the check to me. I have no issue on that. Titan Company Limited today is one of the prestigious company in the Tata Group. त्यानंतर हें एस्टाब्लीश केलें विंगडा गेलो तांतू रतन टाटान आपस ताका टी कंपनी आशिल्ली टाटा टी म्हणून त्या कंपनी हांव वर्ल्ड कंपनी कोरका म्हणून आपस ताका मात आलोचना येयली एक दूरदृश्टी येयली आपस ताणें पळयलें कोणा म्हळ्यार आमगे GSB मनशाकाची हरीश भटाक आपयलो द मॅन विथ द मिडास टच म्हळ्यार ताणें आपळयलें पुराय भांगर काय ताका आपयलो पण मरे टाटा टी कंपनी आसा आतां वर्ल्ड लेवलार रबोका कशी करता म्हणून हाण वचून इमिडिएटली टेटली म्हणून वर्ल्ड्स नंबर टी मॅन्युफॅक्चर अमेरिकाचे त्या कंपनी घेतली त्या घेवन कितलो वड्डेल म्हळ्यार टाटा टी नांव वचून आजी इट इज कॉल्ड टाटा ग्लोबल बेवरेजेस कंपनी द वर्ल्ड्स नंबर 2 टी अँड बेवरेज कंपनी ताचे MD इज हरीश भट. So we should be very proud that two top companies of this India and country was headed by the GSB Harish Bhatt. Once again, the man without touch was in responsibility and were responsible for taking over Tetley as an international brand, and today it's the world's number 2 brand, Tata Global Beverage. Tantu bitari Starbucks coffee म्हणून अनेक international brand आसा ताकाय ताणें he has spread the Starbucks chain coffee all over the country. Today he is a director on the board of several Tata companies, Tata Global Beverage Limited, Trent Limited, Tata Coffee Limited, Titan Company Limited, Tata Starbucks Private Limited, Infinity Retail Limited, and now promoted as the member of the Group Executive Council of the prestigious Tata Sons. And the rarest honor to any GSB getting this. In 1997, the British government awarded the Chevening Scholarship of Young Managers. He was a member of the Consumer Insight Panel of the Economic Development Board, Government of Singapore. The reputed Tata Group as the Executive Committee of the World Federation of Advertising. But he is passionate about writing. प्रत्येक लायन पेपर वाचतल्यानी इकॉनॉमिक टायम्स जेवो बिझनेस लायन तागेर आर्टिकल येता एटलिस्ट म्हयन्या एक पट येता on marketing, disruptive marketing and digital marketing. So many new articles he publishes in business line because I regulate business line. That's why I read his articles all the time. And in 2012, he released a first book titled Tata Log. The Tata People, Tata Log. The book has a lot of stories from the modern history of the Tata Group. But is married to Veena Bhatt, who is a professional in the field of computer science. They are blessed with one daughter, Gayatri, pursuing engineering once again at the prestigious BITS Pilani. Tata father, Yata father, Tata daughter. That's the kind. Just like father, so is the daughter pursuing at the BITS Pilani.
May I present before you the dynamic, versatile leader, the writer, orator, the member of the Group Executive Council of Tata Sons, Sri Harish Bhatt. May I now call upon Basti Purushottam Shane to read the citation. GSB Udyog Ratna Puraskar, Sri Harish Bhatt, Member, Group Executive Council of Tata Sons. Bharat Ratna honors some of India's high-performing, dynamic achievers who have set a benchmark for impeccable performance in their respective area of expertise. The Suvarna Chaturmas Committee has taken this initiative to honor and salute achievers from the Gauda Saraswat Samaj who have personified success and redefined excellence in their career through the very aptly named Udyog Ratna Puraskar. Two success stories of two inspirational dignitaries from two varied backgrounds who are instrumental in creating huge employment are felicitated today at the divine hands of His Holiness Srimad Vidyadiraj Tirtha Swamiji, an event that will go to inspire India's GSB youth. The youth will derive valuable insights, learning from your life lessons that will help them mold their careers and eventually contribute to the development and pride of the community. After graduating as a topper from Indian Institute of Management, Ahmedabad, and winning the gold medal for scholastic excellence, you started your career with a reputed industrial house, the Tata Group, and later promoted as the Chief Executive Officer of Titan Company Limited, leading watch and jewelry business enterprises, and was solely responsible for developing Titan franchisee retail outlets throughout the country. Today, Titan is a trusted brand in watches and jewelry business. Later, as the CEO of the Tata Global Beverages Limited, you provided outstanding leadership, and today it is the #2 global beverage and tea company. Now, after 29 years of service in the Tata Group, you are promoted as the member of the Group Executive Council of Tata Sons, a prestigious position in the Tata Group, and you are responsible for creating job opportunities for several lakh employees, directly and indirectly. Your contribution in the field of FMCG and retail industry is exemplary, and the GSB community is proud of your achievement. Suvarna Chaturmas Committee of the Samsthan Gokan Mutt, Mangaluru, with the divine blessings of Lord Veeravittal and His Holiness Srimad Vidyadiraj Tirtha Swamiji, confers on you GSB Udyog Ratna Puraskar. President and members, Suvarna Chaturmas Committee, Gokan Mutt, Mangaluru, 11th of September 2016. तुम्ही सकड तांगेल चा पिताची कन्नन देवन टामणारी टाटावर चाहतो कन्नन देवन चा म्हणून बसच्याने सकाळी उठाने चा पिचे टाटा ग्रुपाचे ती आम्ही वी प्रे टू लॉर्ड ऑलमायटी देवाक आणि स्वामी आम्ही पांय पडो आणि स्वाम्यान तांकां आशीर्वाद करून टू एक्सप्रेस युअर फिलिंग्स ऑन दिस हैप्पी एंड मोमेंटस ओकेजन इन योर लाइफ. स्वामी जी का मेगेल प्रणामो नमस्कारो आणि भारी भारी थँक्स मेगेल फॅमिली हांव भारी ग्रेटफूल तुमकां म्हाका हे ऑनर दिलेल्याक हे ऑनर म्हाका मानत नाही फुल्ल GSB कम्युनिटी के ऑनर स्वामीजी वेरी मेनी मेनी थँक्स टू यू. अशी रब्बू न्हू हांगा
आमगेल कम्युनिटी एद्राक उलोवचाक ये म्हाका भारी प्रिविलेज आनी ऑनर. हाजे खातीर हांव हिज होलिनेस स्वामीजीक, ऑर्गनायझींग कमिटीक, मठाक म्हगेले बारी ग्रेटफूल थँक्स सांगून घेता. हांव 29 इयर्स देखून टाटा ग्रुपान काम करता आसा. म्हगेल अम्मा मंगळूरची, म्हगेल अम्मा राघवेंद्र रंगपै फॅमिली मंगळूराची, हांगा शिकून आतां आमगेल वट बॉम्बे राबून आसा. म्हगेल आनू मिस्टर एच रमानंद भट कोच्चीचो, कोच्ची टी टेंपला लाग तांगेल घर. म्हगेल बायलेल अम्मा मिसेस वत्सला प्रभू ती वय मंगळूरची. तुम्ही आयकून आसच्या पुरोची तिगेल आनू पुरुष मास्टरू मंगळूरा आशिल मस्तकाळ दकुनू. आनी म्हगेल बायलेल आनू मिस्टर MD प्रभू कासरगोड आनी मंगळूरा दकुन तनी. सो ह्या म्हगेल विशय एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन. आमकां एक चेल्ली आसा, ती कॉलेजांत शिकता आसा, तुमी सांगिल म्हणके. म्हगेल एज्युकेशन जेतरी हांव टाटा ग्रुपान जॉयन जालोलो. तुमकां मस्त जनाक टाटा ग्रुपा विशयी कळून आसच्या पुरो. टाटा ग्रुपाचे टाटा टी, टाटा सॉल्ट, टायटन वॉचेस, तनिष्क, वोल्टास, मस्त ब्रँड्स आसाची टाटा ग्रुपाची इंडियांतू. इंडियाचे एक व्हड इंडस्ट्रियल एस्टॅब्लिशमेंट टाटा ग्रुप. तांणी 29 इयर्स देखून म्हाका लायक कोन्न पळयलां. थंय हांव काम करता आसा, थंय कॉन्ट्रिब्यूट करता आसा. तुमकां हें आयकून खुशी जातली. टाटा ग्रुपान प्रेझन्स इंडिया मांत न्हय, वर्ल्डान 99 कंट्रीसान टाटा ग्रुपा प्रेझन्स आसा. टोटल सेल्स और टोटल सेल्स आनी प्रॉफिट्सान तूं वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट ग्रुप्स टाटा ग्रुप. बट सेल्स आनी प्रॉफिटाक चड इम्पॉर्टंट टाटा ग्रुपा निमित्ती ह्या कंट्रींतू आमगेल टोटल एम्प्लॉई स्ट्रेंथ कितली ज्यान डायरेक्टली टाटा ग्रुपा वट वर्क करता आस मेगेल म्हणके 6,70,000 पीपल वर्क करतात टाटा ग्रुपान थ्रू आउट द वर्ल्ड. सो 100 वर्सां काही फुडें टाटा ग्रुपा फावंडर जमशेदजी टाटान हें ग्रूप एस्टॅब्लिश केलेलें, ज्यानाक एम्प्लॉयमेंट दिवन कम्युनिटीक कसल सेव करूं जाता, कम्युनिटीन सेंटर आसूं का ग्रुपारी मळेल फिलॉसॉफी हे ग्रूप सूर केलेलें त्यांनी. ते ग्रूप सूर कोन्न 100 वर्सां काही चड जाले. आतां 149 इयर्स जाला हे टाटा ग्रुपाक. आतां 150th इयर 2 वर्स भितर सेलिब्रेट करूं वताचे. त्या 6,70,000 जाणां मांत न्हय, विंगडे मस्त जनाक एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज हे ग्रुपान क्रिएट केलां. आतां टाटा टी विकूक डिस्ट्रिब्युटर आसताची, तांगेल सेल्समॅन आसताची, तशी टायटन विकूक शोरुमान सेल्स पीपल आसताची. तसल कितलकी जाणां लॅक केल्यारी आनीक कितलकी लक्ष कटल्यान जाणांना टाटा ग्रुपान एम्प्लॉयमेंट दिलां. त्या देखून हांव हे टाटा ग्रुपा वट काम करूंक भारी प्राऊड आसा. आनी आमगेल GSB कम्युनिटी देखून तुमकां हें कळून खुशी जातली. आमगेल GSB कम्युनिटी देखून स्वामीजी मस्त जाण टाटा ग्रुपान काम करून आसाची. आतां मांत न्हय, कितलकी वर्स देखून म्हगेल मामू आतां एक 40-50 वर्स फुडें म्हगेल माम मिस्टर MR पै टाटा ग्रुपा डायरेक्टर आशिल्लींची, टाटा कॉफीच डिरेक्टर आशिल्लींची. आतां थंय पळयल्यार टाटा ग्रुपाचे मॅनेजिंग डिरेक्टर्स, मॅनेजर्स, एग्जिक्युटिव्स मस्त लेवलार GSB कम्युनिटीचे आमगेल मस्त जाण काम करून आसा टाटा ग्रुपांतू. हें कळून तुमकां पुरा जना खुशी आसूं. आनी तांगेल पुरा जनाल बिहाफारी हांव हें ऑनर एक्सेप्ट करून तुमकां तुमगेले एद्रा उलयता आसा. एक रिजन आमी इतली जाण टाटा ग्रुपां आसाची GSB कम्युनिटी देखून, ताजी एक भारी मुख्य रिजन इति म्हळ्यार आमगेल कम्युनिटींतू मंगळूरांतू विंगड जाग्यारी आमगेल कम्युनिटीक एज्युकेशन भारी भारी इम्पॉर्टंट. म्हगेल अण्णान आनी अम्मान म्हाका आमी कितलकी वर्स फुडें मदुरैंत राबून आशिल्लींची तेन्ना पिलांनी राजस्थाना पेटयलें 35-40 इयर्स बॅक शिकूक. तशी मस्त फॅमिलीज हांगा आसाची. तुमगेल चेडवांक एज्युकेट करून आसताची. हे GSB कम्युनिटीक एज्युकेशनाक कितली फोकस आसा
तज निमित्ती GSB कम्युनिटीच मस्त जायना मस्त कंपनीन तू टाटा ग्रुपा म्हणके आनी विंगड कंपनीन तू बारी सक्सेसफुल जावन आसाची. सो हांव एक समथींग आय वॉन्ट टू से एज्युकेशना वयरी आमगेल फोकस भारी भारी हाय आसूं इतमा आयची वर्ल्ड भारी कॉम्पिटिटीव आयची वर्ल्डान तू जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज मेळचे इजी न्हय लायक जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज मेळका जाल्यार ताका बेस्ट लॉन्च पॅड लायफान तू लायक एज्युकेशन आसूं त्या देखून आमी जावो आमगेल चेडूआन जावो आमगेल नत्वान जावो लायक एज्युकेशन दिवचे एक प्रायोरिटी आमगेल कम्युनिटीक कितलीकी काळ कितलीकी वर्स देखून आशिल्ली त्या एज्युकेशन दिवची फोकस आमगेल कम्युनिटीक केन्नाय आसूं त्या देखून GSB कम्युनिटी सक्सेस हाजी फुडें आशिल्लें आनी मुखारी आसचें वता. एज्युकेशना निमित्ती एक मनशाक नॉलेज मेळटा. एज्युकेशना निमित्ती आमी मस्त शिकताची इंजिनियरींग जावो मेडिसीन जावो आर्ट्स जावो कॉमर्स जावो मस्त शिकताची ताजे निमित्त मस्त नॉलेज मेळटा. बट लायफान तूं नॉलेज मांत पावना. नॉलेज म्हळेलें विजडम जावन कन्वर्ट जावका जाल्यार आमकां आमगेल मठालें स्वामीजीलें देवालें ब्लेसिंग्स भारी भारी इम्पॉर्टंट. त्या देखून आमगेल एल्डर्सान ब्लेसिंग्स स्वामीजील ब्लेसिंग्स आमी आमगेल डिसिप्लिन गायडन्स डायरेक्शनाक भारी इम्पॉर्टंट. नॉलेज मांत लायफां आसल्यार सक्सेस जेवची भारी कश्ट. ते नॉलेजा वयर सेल्फ जजमेंट आसूं सेल्फ विजडम आसूं ते विजडम आनी जजमेंट येवका जाल्यार लायफान डायरेक्शन सिंपल आसूं बट स्ट्रेट फॉरवर्ड आसूं तसल डायरेक्शन्स येवका जाल्यार स्वामीजील ब्लेसिंग्स आमगेल टेम्पल्सा ब्लेसिंग्स भारी भारी इम्पॉर्टंट आमकां लायफान तूं. सो एज्युकेशन सोडूं spirituality, learning some of the simple lessons from the experience and judgment of His Holiness Swamiji, of all our elders, आमगे लायफान तूं भारी भारी इम्पॉर्टंट म्हूण म्हाका दिसता. आनी त्या मागीर एक भारी इम्पॉर्टंट रिजन आमगेल GSB कम्युनिटी सक्सेसाक. त्या देखून आमी हांगा असल फंक्शनां येवन स्वामीजी ब्लेसिंग्स निमगुच्याक आमी ह्या फंक्शनां आयल्यांची. सो एज्युकेशना वटू त्या ब्लेसिंग्स आमकां लायफान तूं भारी इम्पॉर्टंट. वी शूड कीप बोथ एज्युकेशन ऑन वन सायड अँड द ब्लेसिंग्स of our religious leaders, the blessings of our Swamijis, the blessings of our parents and elders on the other side. Yeah, education and blessings combine jallari. Ami life ant kasal korka ki te bari confidently koriyeta. Itli sangunu. Apas तितलेन ते दोन उत्तर I want to leave behind in your mind. Education asuka ani elders ani Swamiji ani deval blessings asuka. ये दोन हम बारी important. तितली सांगून अपास स्वामीजी लगी भारी भारी मेगेल gratitude express करता. Thank you to His Holiness Swamiji, to the organizers of this function, to the Gokarn Mutt आणि तुम पूरा जना काही मकश honor केलेला काही honor मक मानत नाही आमगेल entire community के honor. Thank you very much. Thank you, sir. It's a wonderful message. That is, education with the blessings and faith in God and blessing of Swamiji is the formula for super success in life. Wonderful message you have given to us. And Pratyasajikasama Tata Group today is known as the most ethical industrial house in the country and known for its values and commitment to the customer. And in that field, we have our committed man of GSB community, Sri Harish Bhatmam. आमगे सगळे समाजाक हे GSB समाज आमगे समाज ह्या मठा मुखार वचका प्रत्येक क्षेत्रांत एकय कारण कसं म्हळ्यार आमी देवा भक्ती स्वाम्या भक्ती स्वाम्याल आशीर्वाद हे एक कारण आमगे सगळे समाज कितले कश्ट आयल्यार कितले कश्ट एदुरसून मुंदस वच्चे धैर्य दिलें आमकां गुरुवाले आशीर्वाद देवा दये स्वाम्याल आशीर्वाद सांगच्याक म्हाका भारीचे येता एक कार्यक्रमांत आज हांगा आमगेला सन्मान घेवच्याक अनेक महान व्यक्ती आसा. तांकां सन्मान ऑगस्ट 15 दिवचे आशिल्ले. ऑगस्ट 14 रात्री म्हाका फोन आयलो. म्हाका पांय येवचे जाता की ना गोतना म्हगेल पुत्ता डेंगू जाला हॉस्पिटला आसा कसं करचें मात्या वचना म्हणाल. हांव सांगलें कामात पांय पळय कसो म्हूण पांय पक्कन रिकवर जाला तूं दनपार फ्लायट घेवन यो म्हळें. आपो दनपार फोन येयलो ना कंडिशन थोडें प्लेटलेट उंड जातास म्हाका कसो करचें म्हूण कळना म्हणाल. हांव म्हळें व्हड ना स्वाम्यालें हांव सांगता तुमगेल हें मॅसेज पास ऑन करता. तशेंची
स्वाम्या तुमकां प्रसाद घेवन दिता स्वाम्याला आशिर्वाद हें करून म्हूण सांगून 16 तारीखेक दनपार पुजेक परमपूज्य गुरुवर्याला आमी बिना दवर तांकां चेरडाक एक प्रसाद दिवका डेंगोरे मस्त सिरियस आसके म्हणून स्वाम्याने प्रसाद दिवन पुरो समजात्राय म्हणून दिवन तो प्रसाद कुरियरा पेटोवन आमी प्रदीप पयन आमकां हेल्प करून तो प्रसाद ताका पावून 7 तारीख तां चेरडाक नीडला लावन विदीन 2-3 hours ही स्टार्टेड रिक्युपिंग and that is the blessings of his own स्वामी आमगे लेख स्वामी लेख तपोशक्ती आणि तांगे लेख आशीर्वादान कसन दत्ता म्हणून लाईव्ह निदर्शन आम्ही हांगा हाजी उल्हास कामत पुता निमते पळयलें आसा हें सत्याक 100% सत्य तुमकां सांगच्याक हांव विचपतो आसा संतोष शर्मा ताणें म्हाका फोन केलो म्हगेलो चाल कंप्लीट रिकवर जाला तुमी केन्ना साला हांव तेन्ना येता तूं केन्ना म्हूण सांग हांव येता स्वामी आशीर्वाद घेवच्याक म्हूण तशी जी आज एक कार्यक्रमान तो हो कार्यक्रम तांकां आपयल हांगेले परिचय करतना फुडले वर्सा परिचय केलो आसा केरळा स्टेट हांगेला रे 4 वस्तू बारी फेमस एक कसो म्हळ्यार तांगेलो काळो केसू नारळा तेल 50-60 केस पिकना आमकां 40 पिकता हांगा तांगेलो मेन केस नारळा तेल म्हूण दिसता तें तांणी यूज करचें दोनीचें तांगे लिटरसी 100% कोणें अविद्यावंत ना ते पुरे विद्यावंतच हर एकल्या काका एक पेपर एक मळ्ळें मनोरमा जावं मातृभूमी हें तांगे तिनीचें 4 कसं म्हळ्यार धवे मुंड धवे शर्ट ह्या धव मुंडा भरले 3 रिजन तुमकां आसा ह्या धव मुंडान धव शर्टाक एक मनीस कारण आसा तो रामचंद्र न्हू आनी तागेलो मनुष्य उल्हास हे दोग जणांनी सगळे केरळा धवे करून दवरला उजाला म्हणून एक प्रोडक्ट आनी ते लिक्वीड व्हायटनर लिक्वीड क्लिनर म्हणून तें क्लिनर सगळे एक सानो कंपनी 5000 रुपया जावन सुरू केलेली 1983 ते सुरू करून आज 33 वर्ष भितर 1500 कोटी टर्नओवर ग्रुप कंपनी कारण वन ऑफ द मेन इज उल्हास कामत द जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस स्मॉल कंपनी नाव ग्रोन एंड गिविंग अ चॅलेंज हिंदुस्तान लिव्हरा बंय केलें काय कसं मारा खंयचे ते उजालो म्हणून केरळ आमकां मार काट्याना कोण पळ मरे म्हळ्यार पळयल्यार कामात आम थंय आसा कळ्ळें ताका आडवलच्या कश्ट मरे सगळे केरळ मार्केट तांणी मारून जालां केरळा सोडी आतां सगळे इंडिया मार्केट उजाला मारता आसा त्या नंतर तितले रब्बय तांणी एक्सो असं पळय केलो डिशवॉशर्स विम्मा कॉम्पिटिशनां तांकां सुरेका बोडो ना आतां विम्मा कॉम्पिटिशन एक्सो म्हण हाडलें तांणी ताजे नंतर तांणी हॅनकेल म्हूण आसा एक जर्मन जायंट हेंकेल स्पिक म्हणून दे यूज टू मॅन्युफॅक्चर हेंको डिटर्जंट पावडर ताजे नंतर नीम टूथपेस्ट आनी केलो मार्गो सोप तेवे हांणी घेतले 700 कोटीक आमकां दी मरे तुम्ही वचा जर्मनी वचा म्हणून तेवे हांणी 2011 घेतले ताका कारण उल्हास मामूद कंपनी घेवच्याक आज हेन्को मार्गो नीम उजाला हाऊस होल्ड नेम ओनली बिकॉज ऑफ आवर GSB मॅन उल्हास कामत माम CA तागेलें प्रोफेशन मस्त शिकला तो M.Com LLB MSc मास्टर इन ग्लोबल मैनेजमेंट ACS एसोसिएशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी AMP वॉर्टन बिजनेस स्कूल हार्वर्ड USA ताजे नंतर आज ताणें एज अ जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ फायनान्शियल ऑफिसर ऑफ ज्योति लॅबोरेटरीज लिमिटेड आज तांगेले अनेक प्रोडक्ट उजाला लिक्विड फैब्रिक व्हाइटनर 75% of the market share of the liquid whitener is not Hindustan Lever, it's Ujala Jyoti Laboratories. तशी तांणी मुखार एक्सपान्शन करता म्हणून ज्योती फॅब्रिक म्हळ्यार लॉन्ड्री सर्वीस स्टार्ट केलें सर्व लिमिटेड 5 गांवांत तांकां ऑपरेशन आसा बेंगलोर हेडक्वॉर्टर आसा सादारण 3 लाख गिरायक तांणी सर्वीस दिताची लॉन्ड्री सर्वीस 130 आउटलेट अंडर द ब्रँड नेम फॅब्रिक स्पा and wardrobe म्हणून Jyoti Fabric is India's largest laundry service provider with 50 tons of installed capacity. Aji, apart from Jyoti, independent director of V-Guard Industries, the chairman FICCI, Karnataka State Council, the winner of All India CA Business Achievers Award in 2008, instituted by Institute of Chartered Accountants India, humble, simple, a man of few words. And one more speciality of Ujala is takka to pina, cigarette tandena, गुटखा खायना त्या खाल्ल्या मनशा तो काम दिना त्या कंपनीक रूल कसो म्हळ्यार तुमी पिवच्या ना सिगरेट तांडूना गुटखो खावना
कळले म्हणलं नेक्स्ट डे तुका लावा म्हण तसं जाल्यार एथिक्स आशिल्ल्या ओनली कंपनी इज ज्योती लॅबोरेटरीज लिमिटेड. अनेक विशेष कसा म्हणारे हायेस्ट बायल मनशां हांगेल कंपनी काम करतात. साधारण 6,000 की बायल मनशां साधारण अबाउट इकर कंपनी सांगा इंडिया दुख कन्याकुमारी काश्मीर थंय इकर फॅक्टरी तातूंत हायेस्ट बायल मनशां संतोषान काम करताची. दॅट इज बिकॉज दे बिलीव वेर देर इज बायल मनशां कमरा दिता की तें संस्था केन्ना वाडटा म्हूण. सो बायल मनशां घरलागी मरा दिवं का समाजांत मरा दिवं का कंपनीत मरा दिवं का ती कंपनी उत्तुंग शिखरा पावता म्हणून ताणें दाखोवन दिलेलें आसा. दॅट इज humble, simple, the man of few words, the joint MD and the financial CFO of Jyoti Labour Limited, K. Ullas Kamath. I now request Sri Pradeep Pai to read the citation. ಚಾತುರ್ಮಾಸಕ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಜಾವನು ನರಸಿಂಹಣ್ಣ ಪುರುಷಣ್ಣ ಅಣ್ಣಪ್ಪಣ್ಣ आणि चेअरमन पब्बण्णा ಒಟ್ಟು बेंगलोर आशिल्ले मी त्यांना 2 नांव शॉर्ट लिस्ट केल्लें. नरसिंहणान सांगलें एक हरीश भट्ट आनी एक उल्हास कामत. ताणें म्हणलें हरीश भट मामू बेंगलोर आसता. तेन्ना नरसिंहणा हरीश भट मामा हाडचे भारी कश्ट म्हण चलो. उल्हास मामा एक पण थाण्या सो आनी एक पण ट्राय करया. इन्सिडेंटली उल्हास मामा फॉरेन आशिल्लो तेन्ना मेळचें जालें ना. हांव कुडले अण्णप्पणाका अण्णप्पय मामा SMS केलें हरीश भट मामा बेंगलोर आसतो हें. तेन्ना ना तो मुंबय आसता. हांव तागेले एक कॉन्टेक्ट दिवं अण्णप्पणा म्हळें. अण्णप्पणान 10 मिनट भितर SMS केलें. तशें यू नो आज आमकां हरीश भट मामा मंगळुरा येवचें एक योग मेळ्ळो. आमगेली कम्युनिटी should be proud of Harish Bhatt to reach this level at Tata Sons. It is not easy. At the same time, Ullasana, अनेक रत्न आयच्या प्रोग्रामूची सोम्याल अनुग्रहान बोनस प्रोग्राम म्हणून सांगितला. ऑगस्ट 15 आशिल्लो प्रोग्राम सप्टेंबर 12 आनी दोन्ही इंडस्ट्रियल रत्न आनी बोथ हॅव रूट्स फ्रॉम दीस एरिया. उल्हासणवरी सोम्याले सप्तती प्रोग्रामाका फेब्रुवारी 2015 गोकर्ण हांगा गोकर्ण मठ आयिल्लो तेन्ना आमकां परिचय जालो. तशी उल्हासणाक हांव 2-3 पण मेळ्ळो गेले 1-1.5 वर्सांतू. ताण आमकां विश्व कोंकणी केंद्राका क्षमता प्रोग्रामाका आमकां मेंटर जावन 1 कोटी रुपया डोनेशन अनाउन्स केलें. सो आमी विश्व कोंकणी केंद्र गोकर्ण मठा सोम्याक कृतज्ञतांनी आभार सांगता. कसं म्हणल्यार उल्हासणा तसलो मनुष्य आमगे टिमांतू काम करते आसा 1 वर्स. आजी भटमामा हरीश भटमामारोरी म्हळें स्कॉलरशीप प्रोग्रामाका तुमी ह्या वर्सा आपणें आपेललें येवचें जालें ना बट खंडीत आय वूड लायक टू वर्क विथ युअर टीम म्हूण. सो वी आर ग्रेटफूल टू यू सर. सोम्याल आशिर्वाद घेवन हें मानपत्र उल्हास मामालें वाचूच्याक इच्छा पावता. ही इज अ मोस्ट हंबल अँड सिंपल पर्सनॅलिटी. एट द सेम टायम अ इन्स्पायरींग पर्सनॅलिटी. ही कॅन ट्रान्सफॉर्म एनी पर्सन इन्क्लुडींग मी. This kind of nature is Ullas Kamath. Sri Ullas Kamath, CEO Jyoti Laboratories, Bharat Ratna honors some of India's high-performing dynamic achievers who have set a benchmark for impeccable performance in their respective area of expertise. The Suvarna Chaturmas Committee has taken this initiative to honor and salute achievers from Gaud Saraswat Samaj who have personified success and redefined excellence in their career through the very aptly named Udyog Ratna Puraskar. 2 success stories of 2 inspirational dignitaries from 2 varied backgrounds who are instrumental in creating huge employment are felicitated today at the divine hands of H.H. Srimad Vidyajarat Tirth Swamiji, an event that will go to inspire India's GSB youth. The youth will derive valuable insights, learning from your life, lessons that will help them mold their careers and eventually contribute to the development and pride of the community. You have started your career as a chartered accountant and later on joined as CEO of Jyoti Laboratories, and along with the top management expanded the company's operation and product lines. Today, Jyoti Laboratories Limited is one of the leading FMCG company in India with the 41 units spread across 16 locations in India and 1 in Bangladesh, employing directly near 11,000 people and indirectly about 10,000 people. You have announced the reach and market of Jyoti Laboratories Limited, and today Ujala, Henko are the leading brands in India.
Your contribution in the field of FMCG industry is exemplary and the GSB community is proud of your achievement. Suvarna Chaturmas Committee of Samsthan Gokarna Math, Mangalore, with the divine blessings of Lord Veervittal and H.H. Srimad Vidyadhar Swamiji, confers on you GSB Udyog Ratna Puraskar. 11/9/2016, President and Member, Suvarna Chaturmas Committee, Gokarna Math, Mangalore. नमस्कार आयलंगपुरा मेगे नमस्कार उजालाच एडवर्टाइजमेंट केल्ले तुमकां नमस्कार भारी खुशी येता स्पेशली भास्कर भट मामा वाटो एक पुरस्कार काण घेवचेक हेंची पडिलांतू गव्हर्मेंट स्कुलांतू 5 क्लास हांव शिकला फस्ट पांयाक वाण घालेलें 7 क्लासा नंतर त्या टिचरान बिश्टोन जाताची हांव मेगेलेची पॅन्ट शर्ट घालेले CA फायनल जाताची ताजे पेक्षा फुडें विंगडाले घालेले म्हाका तांचो भारी खुशी येता विंगडाल घालूंक 12th स्टँडर्ड हांव कन्नडा मिडियमान तो शिकिल्लो कोंकणी मिडियम आसले तांतू शिकता दिसता गोतना कन्नड मिडियमान तो शिकिल्लो 12th ताय आनी हांव आमी घरान तो पंचाचे हांव आनी मेगेले दोग जाणां 3 जाणां आसा तिने लंडन आसात आनी आमी 5 जाणां तो आवाची लिस्ट एज्युकेटेड मेगेले वयर पुरान मेगेले भशेन मस्त ताणें शिकले आनी पुरा PhD केले हांव आनी करनी हे इथे हांव सांगतास म्हळ्यार आम्मान म्हाका सांगिल्लें ना पुरा 5 जाणां चेडवां सांगिल्लें क्लासान तो फस्ट आयले रे टिचर्स फीज बांदता स्कूलान तूं फस्ट आयले रे स्कूल फीज बांदता स्टेटान तूं फस्ट आयले रे स्टेट फीज बांदता मेगेलेगी फीज बांदूक दुड्डू ना तितलें आम्मान सांगिल्लें वरलेल पुरा आमी केला आमी क्लासा फस्ट आयली आनी ती स्कुला फस्ट आयली आनी ती स्टेटा फस्ट आयली आनी ती युनिवर्सिटी फस्ट आयली आनी ती जाल्यार त्या एक मार्गदर्शन दिल्लेलें आम्मान म्हाका आजताय तितले चंद मार्गदर्शन तितले सिंपल जावन 3 क्लास पास केले एक बायलमेशन दिला म्हळ्यार तितले सिंपल जावन ताजे एक इफेक्ट इतले व्हड आयले पळयले रे म्हाका दिसता आम एक असल्यार पुरो वरलेलो पुरा तेंच मुखार वता मागीर GSBचे एक भारी इम्पॉर्टंट फॅक्टर GSBचे म्हाका सगळे देश पुरा भोंवतची म्हाका ते डिस्कवर कशें जालें म्हळ्यार GSB म्हळ्यार हायेस्ट इंटेग्रिटी हायेस्ट हॉनेस्टी आमकां फट्टी म्हळ्यार गोतना आमकां चुकी म्हळ्यार गोतना आमकां घरा उग्गी वचून गोतना आमकां आयतार घरा बसून अभ्यास ना आमकां काम म्हळ्यार पुरो काम 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 तशें आसतना जनरली GSBचे काम मेळचें भारी सुलभ इथं म्हळ्यार आनी मस्त काम करतात ते GSBचे लायक 10 कोटी रुपये दिले रे 10 कोटी तशी आसता उणें जाणा चेडय जाणा तशी आसता त्या पुरा व्हेरी गुड क्वॉलिटीज बिजनसमॅनाक GSBचे जन पळयल्यार तितली खुशी एक 4 GSB दवर म्हणजे तागेलो पुरा दुड्ड सेफ आसता ताकाची पुरा बँकान तूं GSB ना आसचें पुरा सोसायटीन तूं GSB ना आसचें पुरा इन्शुरन्स GSBचे ना आसचें पुरा व्हडले अकावंटंटाचेर व्हड अकावंटंट GSBचे आसचें इतलें म्हळ्यार तांकां चुकी करूंक गोतू ना तांकां कपटा म्हळ्यार कसं म्हणून गोतना आत्तां गोतना कशी म्हणून त्या टायमार कसलें नाशिल्लें
त्यामुळे तुम्ही खंयचेय कंपनी पळयात सोदून पळयात की पोजिशनान तो तुमकां GSB मेळटा ती की पोजिशनान तो तुमकां GSB मेळटा ती खंयचेय कंपनी सोदल्यार आवडना हांगा म्हण न्हय तुम्ही दुबय वचत तुम्ही UK वचत तुम्ही सिंगापूर वचत मलेशियान खंयकी एक क्लास सकाळी मुद्रपुरा घालून एक घरातून भायर सरून काम करता त्या एक पवर त्या पवर आमी यूज करता भास्कर भटमान करेक्ट येवन सांगलें आनी क्लियर जावन सांगता आनी मुखारी काम कोणाकय मेळना तांणी कश्ट म्हूण सांगलें जाल्यार हांव सांगता तुमी क्लासा फर्स्ट आयल्यार काम ना युनिवर्सिटी फर्स्ट आयल्यार काम ना स्टेटा फर्स्ट आयल्यार मोस्टली काम मेळ्ळो पुरो गव्हर्मेंट ऑफिसान तो विंगड खंय ना इता म्हळ्यार टेक्नॉलॉजी इतली जाल्ला की आतां टेक्नॉलॉजी मितीन जना कामां अगत्य ना पुराकाय ॲप आसा पुराकाय ॲप आसा पुराकाय ॲप आसा आतां टायपिस्ट म्हणना सेक्रेटरी म्हणना आतां रिजर्वेशन म्हणना आनी टेलिफोन बूथ म्हणना खंय ना पुरा टेक्नॉलॉजी येवन जना काम मेळचें भारी कश्ट येता त्या मितीन मेगेल एडवायस तुमगेल पुरा 60% जाल्ला आनी तुमकां सांगचें कसं अगत्य ना जाल्यार तुमगेल चेडवांक हांगा मस्त जना अडल्ट्स आसा ती दॅट इज द इंडिकेशन ऑफ डेस्परेशन आमी पुरा सोमेल काम आमी करतना सकाळ तुकून राती ताई थंय आसता आमी सांज चेडूं आसतना आमकां तें एक व्हड एक काम सोमेक पळोवचें म्हळ्यार एक व्हड काम सोमेल काम करचें म्हळ्यार व्हड एक काम आमी आसतना मैसुरान तो समाजांत आसतना सोमेन आयले म्हणजे जाल्यार ते 4 म्हयने खंय वचचें ना स्कुलाक तुका धांवन वता आमी आतां त्या क्रावड ना आतां क्रावड अशें पुरो आमी सांगले रे तांणी वचून 4 जाणां सांगे तितले शिवाय तांणी कसलें एक्शन घेवन जायना चेडवांक नेक्स्ट तांगेले एंटरप्रायज स्टार्ट करका तांणी एंटरप्रिनर जावका एप्लिकेशन जॉब सिकर जावच्या गती ना तांणी जॉब क्रिएट करूं येता स्पेशली तुमगेले इंटेग्रिटी आसा हार्ड वर्किंग आसा देवान दिलेले इंटेलिजन्स म्हणजे रे एंटरप्रायज स्टार्ट करूंक भारी सुलभ हार्ड वर्किंग आसा इंटेलिजन्स आसा देवाले तुमगेले दय आसा आनी कशें येवका एक स्टार्ट करूंक आमी विंगड कंपनीक स्टार्ट काम करचे बदलाक आमी आमगेले कंपनी स्टार्ट करून आमगेले चेडवांक आमी काम दिवयात तावळी कंप्लीट GSB एंटरप्रायज ऑफ एंटरप्रिनर्स जावयात आनी 25 वर्सां तूं GSBची एक एंटरप्रायज ऑफ एंटरप्रिनर्स जावयात म्हळ्यार पुरा नमुन्याचे तांतू जनाले आसा आनी हांव ज्योतीन हांव कसं केला म्हळ्यार क्लासा फर्स्ट कोण येता ताका भास्कर भट माम काम दिता क्लासा लास्ट कोण येता ताका हांव काम दिता म्हाका केन्नाय एक लायफान एक व्हड एक क्वेश्चन आशिल्लें क्लासा फर्स्ट आनी लास्ट आयले तितली डिफरन्स इतले आसका तितली डिफरन्स इतली आसका हो क्लासा लास्ट आयलो म्हळ्यार तो लायफान तो लास्ट आसका काय म्हणून आमी तांकां सोदून क्लासान कोण लास्ट पळय ताका हांव काम दिता निजान तांणी करचें तितलें काम आनी कोणें करना क्लासा फर्स्ट आयले काम दिले रे म्हाका पुरा गोत्त आसा आनी कसलें काम करना तो क्लासा लास्ट आयले रे अयो म्हाका एक काम मेळ्ळा हें काम गेलें आनी म्हाका काम मेळना म्हणून तो कंप्लीट काम करून लायफ लाँग त्या म्हाका एक वर्कआउट जाला ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತೂ 1750 ಜನ काम करता ती कष्ट कोण काम करता ती तांगेल मित्र आम्ही आज हांगे राबले ती तितले जन तांणी सेल्स करता ती तांणी फर्स्ट PUC की सेकंड PUC की डिग्रीन तो फेल जाला म्हळ्यार काम आमी मुग्गी दितात पास जाला म्हळ्यार तो उपास पोस्ट ग्रॅज्युएशन वता जाल्यार हार्ड वर्किंग आसता आनी चूक करूनच आनी आय डोंट नो म्हळ्यार म्हाका भारी प्रिती आय डोंट नो म्हणून कांत तितलेच बरें आमी शिकूयात न्हय गोत ना म्हळ्यार शिकूयात गोत्त आसा म्हणून गोत नातल्यार बारीक कश्टात आनी एक हांव अडॉप्ट केलें कसं म्हळ्यार आमी एक बडा बॅकग्रावंड आयले तेन्ना आमकां अर्थ येता दुड्ड म्हळ्यार कसलें वॅल्यू म्हळ्यार कसलें बूक म्हळ्यार कसलें स्कूल म्हळ्यार कसलें बुक्सां कितली कॉस्ट येता चमकून वचून कितली कश्ट येता तें पुरो एक कोत्त शिल मेळटना विंगडान कोणाचे सांगले रे उगी अर्थ येता बूक वाचका म्हण गती ना पण यो आमकां ह्या पुरा बडतना आसा म्हळ्यार बूक वाचून कसलें बडतना म्हूण एक अगत्य ना पट्टा बूक दिता म्हळ्यार ते पट्टा बूक खंयतून स्टार्ट येता म्हणून हिंगडा लेगीत निमगूचे अगत्य ना कळटा आं बूक म्हळ्यार अशी दनपार जेवण घेतलें अशी येता सांजे जेवण घेतलें अशी येता त्या पळयतना हांव लेखलें पुरा जणें काम क्रिएट करता ती जाल्यार
एक विंगड म्हणे काम क्रिएट करना म्हणून म्हगेले MP रामचंद्रन तुम्ही सांगेल म्हणजे तो निजावन रामचंद्र नुसतो तो निजावन रामचंद्र तो कसं सांगलं रे जायत म्हणतो कसं सांगलं रे जायत म्हणता ताका सांगले सर आम्ही काम करताना आम्ही हळ्ळी योजना करूया ना करूया कोण होता हांव होता खंय डिस्टर्ब्ड एरिया जाला इंडियान तो पुरा कडेन ज्योती फॅक्टरीज नक्सलेट एरिया तुम्ही चावक म्हणजे रे मेहबूब नगर आसात आमगेले सांबाज फॅक्टरी पाकिस्ताना बॉर्डर तुकून 12 किलोमीटर थंय आमी फॅक्टरी गेला अरुणाचलान गेला गुवाहाटींत गेला मिदनापुरान गेला वेस्ट बेंगालांत ढाकांत तसं आणि पुरा डिस्टर्ब्ड एरियान छत्तीसगडांत आसता आमी खंय डिस्टर्ब जाला आपल्या थंय आमी वचून एक फॅक्टरी घालची त्या फॅक्टरी घालून बरी बायल मनशां मात्र काम दिवचे 18 to 21 मात्र रिजल्ट कसं म्हळ्यार रे बायल मनशेक म्हयन्याक एक 5,000 रुपये चड दिले म्हणजे रे ते स्ट्रेट घरा वता ते घरा गेले कुडल्याची घराक ताजे भितर यूज येता धार मनशाक इतली ताय धर्मनशान तांगे सांबाळ कितली सम म्हण बायलांक सांगानी कितले इन्क्रिमेंट म्हण सांगानी कितले बोनस मेळटा म्हण सांगनात मेळ्ळेरीच सांगनात म्हळ्यार खर्च करता न्हू तशी एक ते प्रिंसिपल आमी केल्लेले परफेक्ट येवन वर्कआउट जाला आनी हळ्ळेन तो आमी पुरा हळ्ळे गेले मितीन तांगेले थिंकींग आमी एग्रिकल्चर फिल्डान काम केलें आमकां 80 रुपीज मेळटा आमी सांगचे तुमकां आमी 300 रुपये दितात म्हणून 300 रुपये वय येया ती आमकां कसलेंय गोत ना जाल्यार तांकां मोबायल ऑपरेट करूं गोतस कसलेंय गोत ना आमकां तितले पुरो तुमकां मोबायल करूं गोतस न्हू जाल्यार आमी शिकयता ती म्हणून 3 महिने भितर तांकां शिकोवन आज 41 फॅक्टरी 17 जागेरी खंयचे फॅक्टरीन तूं लेबर प्रॉब्लम म्हणून ना खंय ना इतलें म्हळ्यार हे बायल मनशेक फॅक्टरी क्लोज जाल्यार वापस घरा वचका त्या काम करका ह्या काम करका म्हणून आनी म्हगे लायफान म्हाका भारी खुशी जालें कशें म्हळ्यार ह्या फॅक्टरीन तो वेज आमी 7 तारखेक आमी तांकां सांबाळ दितना ते एक दीस बाम म्हणून गेटा भायर राखून रपता बायल येता त्या एक पळोवचे एक भारी खुशी येता ते एक दीस पूण तो येता मस्त आमकां आमगेले एम्प्लॉय सांगता सर आमकां वाराक एक पण दियात ना 4 पण आमकां तो रिसीव करूं येत म्हणून तुमी म्हयने एक पण दीस बदलाक म्हणून त्या एक आमी केल्लेले आनी तांगेल चेडवांक एज्युकेशन तांगेले मुखारचे कसं तांगेले घर गिर करता पुरा एक सपोर्ट केले त्या परस स्मॉल एक्सपेंडिचर आतां गव्हर्मेंटान सांगू असो पुरो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ते तुमी 2% खर्च करता म्हणून जाल्यार टाटाचे ना कंपनी स्टार्ट केलेले CSR तांणी स्टार्ट केलेले CSR तांकां पळोवन आमी स्टार्ट केला CSRची गव्हर्मेंटान सांगता म्हाका ते ना हें करूं येता म्हणून हे इथे हांव सांगता आस म्हळ्यार आमी बिजनस करून एक 20-30 हजार फॅमिलीक इम्प्रूव जालें म्हणजे तांगेल नेक्स्ट जनरेशनाक तांणी IIT वचेत तांणी MTech वचेत तांणी CA जावेत आनी हें उदाहरण मात्र आनी हांव सांगचें पुरा उदाहरण म्हगे लायफाचे जालें मेतीन ताका क्लॅरिटी आसता म्हगेले बॉम्बेचे म्हगेले कार ड्रायव्ह करतालो आमी उलोवच म्हणना जनरली ड्रायव्हरा लागीं वताना एअरपोर्टा ऑफिसा एअरपोर्टा हॉटेला एअरपोर्टा ऑफिस उलोवच म्हणना उलयल्या मातार कामणीक मितात निमगेले आमी दिना म्हणटात दिना म्हणल्यार तांकां बेजार जाता म्हळ्यार एक्शन जावचें पळय त्या भितर आमी कसले उलयनात एक पण म्हगेले ड्रायव्हरान निमगेल्या बॉम्बेचे तुगेले पूत तूं कितले फॅमिली कितले जण आसात ती म्हाका 2 जण चेडूं आसात सर कसं करता तांणी 10th शिकता आस मुखार कसं जावका काय मुखार तुगेल म्हणून जावका सर मुखार तुगेल म्हणून जावका सर वय म्हगेल म्हणून जावका वय सर जाल्यार ताका एक ऑफिस आपण हाडी म्हळ्यार 10th स्टँडर्ड तो एंट्री जाता आस तितलेच बॉम्बेचे ड्रायव्हर म्हळ्यार तांणी पुरो चावलांत न्ही आसची तांणी पुरो बिल्डिंगान रावता तितले तांकां कॅपॅसिटी आसना पाप तांकां आपण हाडल्या पुताक आनी आतां गेल्यार निमगेले पळोवपा तुगेले अन्नाला अशें तुका बेगीन म्हणून जावका काय तूं CA करतोय कसले CA म्हळ्यार रे म्हणाल त्या पुरो तुका शिकून येता तितलें आसवे तुगेले की कॅपॅसिटी आसवे म्हणून ताणें सांगलें सर तुमी कसं सांगले रे हांव करूं तयार आसा म्हणून
ताण सांगिले त्या टायमार रे मेगेल बॅकग्राऊंड पळयलें रे हांव तागेले भशेन वर्स्ट आशिल्लो तागेले भशेन हांव वर्स्ट आशिल्लो पण ताणें लेखलें आखिल्ल्यान करूं येता म्हणून आनी ताका त्या दीस होटला पनरलें आनी ताका पुरो सांगलें पळय आशीश आसा तुगेलें तेल अन्ना आशी तुगेलें अन्ना का इतलें उरलें न्ही समची इतले वर्सून तो ड्रायव्ह करता असो पण फर्स्ट टायम निमगेले तागेलें आशी तूं एक CA जावका म्हणून तूं CA जावके कष्ट कोण केले जाव येता बा सर तुम्ही कसं सांगल्यार कोण तयार आसा सर म्हणून त्या एक तुमकां निर्देशन दिवचें की एग्जाम्पल दिवचें आज तो चार्ट अकाउंटंट अर्न्स्ट अँड यंगा काम करता असं लंडना सेटल जाला तो आनी ताका एक CA पास करता म्हणून ताका बॅकअप दिवन ताका 4 जाणां ट्युशनां घालून ताका शिकोवन आमगेले ऑडिटर सांगून ताका CA पास जावका चिची कसं जाल्यार एवढा ताका पास जावका चिची सर इतली प्रेशर कसलें म्हणून ना प्रेशर आसा ताण पास जावका चिची कोर न्हू ताणें CA पास जातना तागेले अन्ना सांगून पळपा तो आतां मेगेल म्हणके जाल्ला म्हळ्यार ह्या कंपनी काम मेळटा येता म्हणालो त्या आनी दूर आसा आतां तो तागेले CA पास केला आनी ताका फर्स्ट टायम एक इमोशनल एक्सपिरियन्स दिवचें ताका अर्न्स्ट अँड यंगान तो CA जावन ताका सेरसिलें आनी आमगेले ऑडिटर्स अर्न्स्ट अँड यंगाचे तांकां सांगलें ह्या वर्सा ऑडिटाक ह्या चेरकेक आमगेले बॉम्बे ऑफिसार पेटया तुमी म्हणून हे तागेले अन्ना सांगनी हांव ह्या चेरको ज्योती लॅब्स ऑडिटाक भितर येताना तागेले ल्हान तो युनिफॉर्म घालून भायर राबलो हे पळोवन तूं इथं हांगा आयला म्हणटा ना ऑडिट आयला तूं ऑडिट आयला वे वय म्हणून त्या एक एक्सपिरियन्स पळोवचें लायफान तूं तसले मस्त इन्स्टन्स आसा हांवें तें सांगचें म्हळ्यार रे आमी कसं थिंक केलें रे रायट डायरेक्शनाचें केलें रे ह्या जल्मान तुजी 5, 10, 15 वर्स भितर करूं येता त्या मित्रांनो मेगेल रिक्वेस्ट तुमगेले कसं स्टार्टअप करा आसा जोर कोण स्टार्टअप करा ते सान कोण स्टार्टअप केल्यार कांय यूज ना एक लायफ अशें पुराणाक नेक्स्ट लायफ कसं म्हणून कोणाक गोतना करचें असलें आत्तां करका करचें असलें हॉड कोण करका सान कोण केलें कसलें तांतू वर्कआउट जायना कसलें आमी केलें रे आमी यू टर्न काण घेवचें नज कसलें आमी स्टार्ट केलें रे आमी स्टॉप करूं नज तशें करता म्हणजे रे हॉड जावन करता आनी तुमी सांगलें चेल्ली मेळना ती तुमकां इंडस्ट्रीचे लेटेस्ट गोतना बँक आस म्हळ्यार चेल्ली दिना ती इन्शुरन्स आसा म्हळ्यार चेल्ली दिना ती आतां चेलके मेळका म्हणजे तो स्टार्टअपान तो ताका सांबाळनातल्या रे हॉड ना तो स्टार्टअप म्हळ्यार वय स्टार्टअप जाय दिता ती म्हणटा ती त्या मितीन तुमी पुरा एनकरेज करा ती आनी आमगेले एक्सपिरियन्स भास्कर भट मामले एक्सपिरियन्स तशी मस्त जनाल एक्सपिरियन्स फ्री जावन आमी एक्सपिरियन्स दिवेत त्या मितीन आमी केलेले मिस्टेक तांणी करचे गती ना आमकां गतीशिल्ले कॉन्टॅक्ट्स आमी कोणा जाल्यार दिवेत तुमगेले हॉनेस्टी आनी इंटेग्रिटी दोन्ही मात्र आनी हार्ड वर्किंग मात्र तुमी तुमगेले इन्वेस्टमेंट केले पुरो आनी कसलें नाका तुमगेले इंटेलिजन्स तुमगेले हार्ड वर्किंग तुमगेले तुमगेले एक एस्पिरेशन म्हणून आमी कशें सांगता ती त्या मात्र तुमी तुमगेले इन्वेस्टमेंट केले पुरो वरलेले पुरो एंगेजन करता ती वरलेले पुरो एंगेजन करता ती सो पुरो जाणांक बारी व्हड नमस्कार थँक्यू वेरी मच बारी खुशी येयले आनी आमगेले मेतीन तुमगेले हांगा कसं येवका आमकां सांगलें रे एनी टायम रेडी फॉर एज्युकेशन एनी टायम रेडी फॉर एंटरप्रिनरशिप थँक्यू सर धन्यवाद उल्हास माम तेंगेला अनेक विषय सांगच्या इच पावत कसं म्हळ्यार आमगेलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी US वतना बिझनेस डेलिगेशनान तांगलोटो उल्हास माम कामता चमकायला सर दॅट्स अ ग्रेट ऑनर टू अस सो इट इज नो फीज ऑन दीस एवरीथिंग कम्स फ्री हियर थँक्यू वेरी मच आतां आमगेले परमपूज्य गुरुवर्यान चरणारविंदाक साश्टांग नमस्कार करून परमपूज्य गुरुवर्यान आमकां सगळे समाजाक आमकां आशिर्वचन कोरका म्हणून गुरुवर्या चरणारविंदाक साश्टांग नमस्कार करून मागून घेता भगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमः श्यामं रवीन्द्रमितदिधितिकान्तियुक्तं ज्ञानं शरञ्जदधतं प्रियया समेतं स्वात्मस्वरूपममिदं हनुमन्मुखेषु सन्दर्शयन्दमजितं स्मरतोरुगीर्भिः श्रीमद्धनुमद्भीम मध्वांतर्गत रामकृष्ण वेदव्यासात्मक लक्ष्मी हयग्रीवाय नमः गोकर्ण मठ म्हणून सुनिगेवत तसली ही एक धार्मिक संस्था परंपरेत 26 स्वाम्यांनी आपल्याला संचारक मानतो 360 वर्षा पयलीं ही संस्था उभारिली जाले
मंगळूर पेंटेच्या गौड सारस्वत ब्रह्मवृंद श्रद्धेन भक्तीन ह्या संस्थेचो विविध कार्य विभाग चलयत गोंयांतल्या स्वाम्याल मठाची प्रतिभा वैभव हांगाई दाखयता येयलें एक संतोषाचें वातावरण यंदाच्या म्हळ्यार धार्मीक यतित्व प्राप्त करून घेतिल्ल्या आमच्या आयुर्दायांतू 50वो सुवर्ण चातुर्मास व्रताचरण ह्याच मठांतू घडून येता कोणाल की संकल्प कशे तरेन आकार घेत पुण्यवंत जाले आमी म्हळ्यार सांगच्या कारण कितें मठ परंपरेंतून स्वाम्यान 60व्या स्वाम्यान यात्रार्थी दायत यात आपल्याला समाज आशिल्ले कडे समाजांत एक धार्मीक सांस्कृतिक धर्मप्रज्ञा चढ व्हड जावची म्हणल्यार ह्या सद्भावनेन आकार घेतिल्ले तरेच्या ह्या मठाच्या प्रांगणांतू सर्व धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमाची व्यवस्था आनंददायी सुखद जावन हांगाच्या चातुर्मास समिती चलोवन घेता येयली आसा. आयच्या दिवसा पळया पंचांकान पळया आयुष्मान खंय योग आयुर्वंत जावका खंय असले तरेच्या कार्याक शुभदो रवी ही शुभदायक आदित्यवार ब्राह्मणांक आदित्यवार भारी शुभदायक म्हणून सांगला. त्याच बरोबर आयुष्मान योग अशें एक सांगड घेतिल्ले तरेच्या आयच्या एक विशिश्ट दिवसाक एक उद्योग रत्न म्हणून घेवं तसली उपाधी दोन्ही घडोवच्याक चातुर्मास समितीनही योजना घालून घेतिल्ली जाली. कार्यकर्त्यांच्या परिश्रमाच्या कर्तव्यनिष्ठेनची हो चातुर्मास वैभव संपन्न चलता येयलो आसा. वैभवाक कारणीभूत झालेल्या प्रयत्नवादी सेवकांकही एक धन्यता दिसूक लागल्या. मठांत येतले वतले भोंवतले रावतले हे सगळ्यांकही एक आनंदाचे एक हरुश संतोषाचे एक विलक्षण समाधान मेळत राविलें जालां. गोवातून कित्याक मुंबईच्यान कोच्ची पर्यंतही आशिल्ले तसल्या सारस्वत समूह हांगा निरंतर यात रावत आयिल्लो आसा. मठा जाग सान असल्यारही मठाचे हांगच्यान थंय पर्यंत 360 फीट 105 मीटर म्हणटात इत लंबायेंतू कॉम्पॅक्ट मठाच्या सर्व सामाजिक कार्याक स्पंदन देणार तरेच्या वास्तुविन्यासांतू अनेक तरेचे संदर्भ घडत आयिल्ले आसात. आयज दिवसाच्या ह्या कार्यक्रमाचे वातावरण अशें एक हर्षदायक संतोषदायक मनाची प्रसन्नता द्विगुणीत करून घेवका होय मन करा रे प्रसन्न खंय मनाची प्रसन्नता द्विगुणीत जावसाठी दोन्ही आमगेले राम लक्ष्मण अशे उद्योग रत्न भूषित दोन व्यक्तित्वाचे भाषण तुम्ही ऐकले शुद्ध कोंकणी इन्स्पिरेशन म्हणटाची मनशान घेवका देवान दिलें ज्ञान प्रतिभा क्रियाशक्ती हर एक व्यक्तीक आसा ती तो कशी वापरता आपल्या ಕರ್ತವ್ಯಾಂತೂ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ताजेंतागेली उजाला उजाला काय उजवाड करून घेऊ जाता म्हणतना सांगतना एक उदाहरण पळया. कैगारिका क्षेत्रांत अतिवेगान चलत राहिलें जग आसत. तांत्रिक विद्यार्थ्यांकही ह्या क्षेत्रांत दावकादल तितलो अवकाशूय तशेंच वापरून घेवं तसलो म्हळ्यार एनवायरमेंटही सेट जायत आयिल्लें आसा. चीना देशाचे राजकारणांत 75% कसं न्ही अभियंतरूक. जपान पळया मार्केटां इतलें नांव घेत आसा डॉलरा पयस पुरो जपाना वचून पडका त्याच तरेन तांगेली इंडस्ट्री डेव्हलपमेंट करता तसली कसरत ही बी एक विलक्षण आसा. सांगच्या मस्त वेळ आसा आमकां उलोवूं जाय आनीक दिवस संदर्भ दवरता आमी तरी आज आतां आमगेलो उपेंद्र भटाले आही एक तागेल्या संगीताचे एक कार्यक्रम करचे आसा शेड्यूल संकच स्टार्ट आशिल्लो तो तरीही समाधानकारक तोही कार्यक्रम 8:30 पर्यंत चलोवचो सौख्य आमी मठ समिते कडेन सांगूनच हांगच्यान आमगेले कार्यावळीक विराम दिवचा पळयतात. तरीही म्हळ्यार इंडस्ट्री क्षेत्रांत दावकादल प्रमाणात अभिवृद्धी जायत आसा. दिवस बदल तशी भारतांतूय कैगारिका उद्यम पर्व आरंभ जाल्लें आसा. तांत्रिक विद्यार्थ्यांक एक वरदान म्हळ्यार म्हणजे घडत येयलें आसा. सत्कर्म योगे वय घालवावे. आयज दिवसाच्या दोन्ही ह्या उद्योग रत्नाल्या
तांगेले एक अनुभव वर्क टीचर्स हाऊ टू डू इट काय मनशाक आपणाला कामच आपणाक प्रेरणा देणार तरेचे जाता अशे तरेन क्वालिटी ऑफ माइंड गिवन टू इट एवरी फोर्स डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी लिडरशीप जावका तशेंचे मास्टर की म्हळ्यार म्हणचे लिडरशीप आनी मास्टर की म्हळ्यार एकच हां विदाउट लिडरशीप कॅनॉट स्टँड फॉर कन्सिडरेबल टायम काय अशें सारस्वत समाजान बरें नांव घेतिल्यानच पळया रेल्वे मिनिस्टर आमगेलो मठा शिष्यो आनीक तुमगेलो आर्मीचो रक्षणा मंत्री तोही पर्रीकर गोंयचे दोग जाण गोंयचे म्हण सारस्वत खंय पर्यंत पावताचे म्हूण पळोवच्याक राष्ट्रकवी जालीच जज सिवील जज जालीच कसं हायकोर्ट जज जालीच अशें म्हणटना काही बँकर्स जावन पावलेच म्हणून एक्सलन्स माइंड सारस्वत समाजाकच वरदान सरस्वती पुत्ररागिರುವ सारस्वत समाजाकच दैवी कृपा आसा परशुरामाना पूण हांवें दवरलें खंय आमकां ताणें सांगलां सप्त कोंकण आसा वी आर 7 ग्रुपान तुमी आयिल्ले आसाची तुमी खंयचे तरेनय बुद्धिमत्ता वापरून मुखार सरा त्रिवेंद्रम पर्यंत वचून रावा म्हळ्यार म्हणटा गेले देवालोची वरप्रधान गोंयांत येवन राविल्या सारस्वतांनी खंय खंय वचून पावली म्हळ्यार इतिहास पुटांत बरोवन दवरिल्लें आसा एक उदाहरण सांग सांगता 360 वर्सां पयलें मठ हो 175 वर्सां पयलें आत्ताशिल्लें टवर आसा पळय हें बांदलां स्वाम्यान मंगेशी देवळाक ताज नंतर 50 वर्सां नंतर असलें टवर तांणी घालां म्हणल्यार ह्या देवालय वास्तुशिल्पाच्या ही रचनेंतून इदम प्रथमरू नांव ताज्या पयलें गोकर्णांत 2 आसा आमकां असलेंच परतगाळी मठांत हडोहडो उत्सव चलता आमगेले 2 टवर असले तरेचे आसात तें केन्ना 1810 बांदिल्लें मंगेशी देवळा टवर तांणी पुस्तक प्रिंट करून आमकां कॉपी दिल्या तांत बरयतात 1890 म्हळ्यार 1810 खंय आनी 1890 खंय 80 वर्सां पयलें पर्तगाळी मठाच्या प्रकल्पांतूं असले तरेन 2 टवर ह्या ही मठाचे टवराक केन्ना 5 kg सिमेंटवर लावचें पडिल्लें ना ह्या स्वाम्यांकय मठ पळयता सांबाळताची आमगेल्या मंगळूर मठ समिती 175 वर्साच्या सुदीर्घ वास्तूची रचना ही एक स्टँड स्टील सांगच्यान तूं एक वास्तू निर्माण ही बरेच तरेच्या काया पालट करच्या सारस्वत समूहाची अग्रेसर जावन बसला बोले तैसा चाले त्याचे वंदावे पावले मराठीत एक म्हण आसा कशी उलयत की मनुष्य तशी ताणें काम करून दाखोवका तशी करतल्याक पाया पूण पांय पडिल्लो जावका म्हळ्यार क्रियाशील जावका मनुष्य मानव जीवनाचे सार्थक सत्कर्मांत आसता खंय खऱ्यान तुमी सत्कर्म म्हळ्यारीची शुद्ध बुद्धीन इतरांक सन्मार्गा लागोवचें आत्मीयतेन मेळोवन घेवचें सत्कर्म योगे वय घालवावे सर्वामुखी मंगल बोलवावे एक मराठी म्हण आसा सत्कर्माची आवड देवान दिल्या आयुश्या पर्यंतय लागून घेत रावका कोणा 80 वर्ष मेळटा आयुश्य कोणा 90 वर्ष मेळटा 102 वर्ष केलेले ही आमगेले सारस्वतांत आसाच सर्वामुखी मंगल बोलवावे सगळ्यांना हे मंगल घडलां अशें म्हळ्यार म्हणजे येवजूच तसन जावन आसका आज पळया पुरा क्लॅम्प्स म्हळ्यार मठ बरे हांगा संतोशा वातावरण एक तयार जाल्लें आयकून घेवच्या पळोवन घेवच्याक जरतालें आमकां म्हळ्यार उत्तम भोगेल उत्तम पावेल तुका म्हणे तुकारामान सांगलां अशी करतल्याक उत्तम फल मेळत रावतलें उत्तम भोगेल उत्तम पावेल ह्या तरेन आमगेलो समाज अशी स्वसामर्थ्यान परिश्रमान साधन करत राविलो आसा देवाल्या अनुग्रह थंय प्राप्त जाता काय नाजाल्यार 360 वर्सां पयलें सारस्वत समूहाक हें केंद्र करून दिवका जर जाल्यार त्या स्वाम्यान तेदनाचें तपस्सामर्थ्य कितलें आशिल्लें म्हणून पळया इदम प्रथमरू मंगळुरांत येवन स्वामी इस्टॅब्लीश जाल्ले हो ही एक उल्लेख हो मठाच्या दफ्तरांत समज स्पश्ट आसा म्हणटना
बहुजन जीवनाक आधार दावच्याक धार्मिकता दावका धर्मप्रज्ञा दावका आस्तिक्य बुद्धी दावका तेदनाच हो सारवंत जातलो जीवनांत सारवंतिके बेकू जीवनದಲ್ಲಿ हे नित्य निरंतर हे तत्व जनजीवनांतू समाज म्हळ्यार समूहांत आस घडोवच्याकची मायग्रेशन घेऊन येईल तरेच्या सारस्वत समूहाकही एक चैतन्य स्फूर्ती देणार तरेचे वास्तू स्वाम्यान उभारत राविलेसच हांगेले शिष्यांनी सातवी स्वाम्यानं यल्लापूर कडे एक मठ बांधलो ताकाही 360 वर्ष जाले तो जो आमगेलो गजानन भट म्हणून गजानन राब रे आमगेलो वे हांगे यो म्हणून दीप हांगे येवन बसला दीप नाही तुगे नाव कसं नाही प्रदीप तशीच यल्लापुरांतू गजानन भटान 350 वर्षाची इतिहास आशिल्ली तसली मठाची वास्तू 35,000 स्क्वेअर फूट ताणें एकट्यानं मुखार राबून एक तागेल आवयल इच्छा आशिल्ली तांगे घरांत आमी मस्तपट देव दवरून पुजन एक बसलेच आमी न्हांवच्या वतना अथवा बाथरुमा वतना पुरा पयन पुरा ही बाथरूम ही पुरा भायर संडास वतन बांयतले राबून तिणें एक प्रार्थना करची आमकां एक मठ करून दिवं का स्वाम्यान जायत करया ग्रामसभा पंगून ठरयल्या रे कोणाली उमेदिना त्या बायल मनशान येवन ग्रामसभेन सांगता म्हणायला पडना स्वाम्याला कर्तृत्व स्वाम्याला न्हय 78 मठाची उभारणेक आमी चालन दिली मठात 35,000 स्क्वेअर फुटात जाला आवयन त्या चेल्ल्याक मार्च 31 केन्ना तारीख कॅलेंडरार मेळता ती शिकिल मस्त न्ही आतां कोण की हाणें म्हणून तिन्नी क्लास शिकला आवयना आपणाक क्लासा फर्स्ट यो भाई आपल्याला फीस ना दिवच्याक तुम प्रगती दाखयत आसा विद्या ही मनुष्याक कित्येक एष्टे ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸಬಲ್ಲದು म्हणल्यानंतर विद्याವಂತ जावका म्हळेल तरी ತಳಮಳ आवयल्या ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅಂತಶಿ ತೇಜ್ ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅವರು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡರು ಆಜಿ ಹಣೆ ಬಿ ಪ್ಯೂರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಕಾರ್ಯ मळयाळी आईल ना अंतू वातावरणाची प्यूर कोंकणीची वय कोंकणीन तू 3 तरी अर्थच काय कसं नाही कोक्कम म्हणले का आम्ही भिरडाचे पानक करतात आरोग्याक सर्व तरेच्या त्रिक म्हळ्यार दोषही निवारण करतली शक्ती कोक्कम मानतस काय कोंकणी मराठी आणि कन्नड मल्याळम मल्ली यात्रातली इल्ला ह्या 3 भाषेचे लिंक घेवच्या कोंकणी ही स्पंदन करत आसा विश्व कोंकणी म्हणून दवरला पळय सरदार बसला वे सांगचे तात्पर्य तांत्रिक युगाचे कार्य आता दिवसा शिक्षण क्रमांत मस्त तरेचे कॉम्प्युटर सरकार दिता चेडवांक 4 क्लासात 2 क्लासात दिवन दवरला डेमॉन्स्ट्रेशन करच्याकही म्हळ्यार डेमॉन्स्ट्रेटर असून तांकांय ताजें शिक्षण मेळत उरता सदुपयोग ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಮಯ सार्थकतेनं समय सार्थकतेनंही आपण विद्यावंत जावेत प्रत्येकटनंही ट्राय अँड ट्राय यू कॅन सक्सीड प्रयत्न करण्याची खंयचेय कार्य कोणाकय मेळना खंय श्रम वहिसदे ಯಾವ ಕಾರ್ಯವೂ म्हळ्यार ಸಾಧಿಸಲಾಗದು एक सादे तो सब सदे एक पुणी तू सम कोरून घेवचा शिक आवयन ताका विचारचें 31 मार्चाक तुगे डेबिट बॅलन्स कितलें आसा ती शिक्षण घेतली ऑडिटर काय नाही आनी तिणें इतलें आसा म्हणून सांगल्यार पुरो एकपटी विचारत तिणें आनी वर्सभरांनी विचारत बशिना पुताक तागेल पुरुषार्थी जिवनांत ताणें दवकादान क्षितिज तो डेवलप करून घेवं आनी एक पटी विचारता मार्च 31 येवका तेदना बॅलन्स कितलें आसा तुगेलें म्हळ्यार डेबिट बॅलन्सा ओडी म्हळ्यार तो ओडीन तूं बसतकी काहीतरी काही साधन करणार जाता ही तळमळ आवयक ती कारकळ बाजूची लग्न जावन येल्लापुरा पावले तरी खंयची बाजू चुरो आवयल मात्र प्रेमस पळय 1 गुड मदर इज मोर दॅन 100 टीचर्स एक चांगली आवय आपणाल चेरडाक मस्त उंचावून वयर घेवच्या पळयता लालन पालन वात्सल्य हे आवयल तितलें दुसरें देणार तरेत नाच मातृदेवो भव अशें एक संस्कृतां एक म्हण आसा देवता समुदायांतू आवय ही प्रधान ठरता आवय असले तरेच काही नीती बोध चेडवांक सार्थकतेक लागयता आयज दिवसा वातावरण भारी संदायेचें आमकां बरेंशें मनांत दणलेलें संघटीत जावन सामाजीक सांस्कृतीक धार्मीक कार्यक्रम ह्या
स्वामीला चातुर्मासाच्या अवधीत आता 52 दिवस जाईल काय आम्ही जवळजवळ 30 दिवसही असे अर्धच घंटे उलेत उरता आम्ही आता मुखार सुनाने उलोचेच एन्नेन हो आम्ही गेलो खांब्यांतलो नरशिव हा गेला डिना आयडियल प्रभाकर कामतही समर्थ व्यक्तित्व हा सांगच्याक शांतता आता गेली काम आणतो मस्तकड दिसता आणि शिवानंद कामतील पुरा पैसे मा गुन्हाडच्या तो एक महाभीष मागा स्वामी केदना कोणाला पैसे मागून कसली सृष्टी करूच्या बसेल ना आमच्या हातान बरबरी काम जावचे असायची जाऊ जाय गोंयान तुवें आमगेले शिश्यवर्ग बरे तरे भावनेन असायची आजही गोंयचे एक धेंपो म्हण येवन हांगा येवन चमकलो एकंदरीत स्वाम्याला मठाचें वातावरण ही पळोवन तेही भांबावून गेली म्हळ्यार कितें विस्मय गुरुಗಳ मठ व्यवस्थितವಾಗಿ जरगता ಇದೆ म्हळ्यार ह्या तरेचे समाधान घेत कित्येक गोंयकार तांगे अटेंडन्स जर काडल्यार 500 लोक वयर जाले गोंयकार आयिल्ले हांगा हां ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕ ಲಗ್ಗಿ ಸ ನಮ್ಮದೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದು ಗೋವಾ ಜನ ಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಮೆ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊಂಕಣಿನೂ ಅವರು ಕಲ್ತುಕೊಂಡವರಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಹೋಗುವಾಗ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪಳೀತತ್ತೆ ಪರಿಸರ ಪಳೀತದೆ ಲೋಕಲ್ ಭಾವನೆ ಪಳೀತದೆ ಹಂಗೆ ಭಜನ್ ಬರೆ ಮಾಡ್ತಾಜಿ ತಂಗ ಕನ್ನಡದಿಂದಲೇ ಮರಾಠಿ ಭಜನೆ ऐकलं अवा हे कशी शिकले मराठी आम्ही कोंकणी लोक मराठी ही भजन म्हणतात अशे तरेन तांक मनाचेर एक प्रभाव पडिल्लो चालला आज कांय गोंयकारांक 25 आशिल्ले 25 न्हय चड आसात 4 देवळाचे अध्यक्षपदा वयले ग्रहस्थ मंडळी थंयच्यान आयिल्ले शेजारी एकंदरीत ह्या मठाचें वातावरण सगळ्यांकय आनंदीत घडत राहील विशयांत आमी संतोष व्यक्त करतात आजही 2 पुरस्काराच्या उद्योग रत्न त्यांनी बी अविरत प्रयत्न करून उद्योगी जावन जीवनांत यशस्वी जालेले तरेच्या एक रूपरेषा स्टॅटिस्टिकली मांडला तांणी गणितही जावका बा गणित सर्व ज्ञानಕ್ಕೂ ಮೂಲ म्हणतना कर्मशील जावका उद्योगवंत जावका कर्म रहित केदना आसचना तो लोएस्ट मार्क घेतला जाल्यार काम दिवन एकदां तांकां अपग्रेडार लागवत तसले एक बुदंत काय हे सगळें पळयतना समाजांत एक गौरव मेळत तसलें वातावरण आमच्या समाजान असं करत राविलें आसा देव सगळ्यांकय बरें घडोवं सगळ्यांकय सदा सुख संतोष क्षेमाभिवृद्धी समाजान नांदत उरो अशी देवचरणी आमी प्रार्थना करीत आमगेले आशिर्वाद पर भाशणाचो आमी समारोप घडयतात आता या कार्यक्रमानंतर उपेंद्र मामाले भजन भक्ती संध्या कार्यक्रम आसा तांणी गुरुवार चरणार वेंद्याक चष्टा नमस्कार घालून तांकां आशिर्वाद घेवका म्हणून नेमून घेता